प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या आयताराक साता भक्ताची दोबाची परब आमी समोरपता आनी ह्या आयताराक सगल्यांक आमकां विशय दिल्लो आसा. आमच्या आपोण्याक सप्तात असले जिवीत जिवंक आनी भाव भयणींनो असले सांज जावंक आमकां विशय दर एकल्याक उलो मारता. परबेचो विशय फुडें वतना आयच्या दिसाक आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक ल्हानशी गोत डॉन बॉस्को हाच्या जिवितान जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदता. एक पावटूय थोड्याच भुरग्यांक ताणें भोंवडेक व्हेलेले तेन्नाच तांचे सवें ल्हानशें कागद आनी पेन ताणें दिलें. बरोवपाक तुमी कोण जावंक सोदतात आनी सगल्या भुरग्यांनी जायते तरेची आपोवणी आसात ती बरयली. पूण तांतलो एकलो ल्हानसो भुरगो आसलो ताजें कितें बरयलां तें पळोवन डॉन बॉस्को अजाप जालो. आनी तें म्हणल्यार त्या भुरग्यान बरयलेलें आपूण सांज जावंक सोदता आनी तो भुरगो म्हणल्यार डॉमनीक सावियो. ओय म्हज्या भाव भयणींनो, तोवूय आपल्या जिवितान खरेंच म्हणल्यार सांज जावंक पावलो. आज हीच परब आमी समोरपतना आनी आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारतना म्हज्या इश्टांनो, आयच्या दिसाक पयली वस्त ती म्हणल्यार ह्या सांताच्या जिविताचेर आमी नदर मारतना आमच्या जिविताचेर लक्ष मारुया. हे सांत आपल्या जिवितान आपलें चालतें जिवीत जियेतना आमच्याच भाशेन बोळांत तशेंच अस्कोतकायेन ते जियेले. पूण खरें म्हणल्यार सोत तांच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटा तें म्हणल्यार देवाच्या कृपेन देवाच्या बेसांवांनी ताणें आपलें पवित्रपण तांणी सांबाळलें. देखूनच आयच्या दिसाक आमच्या पौस सभेन आमी तांकां एक नमुनो आमच्या भावाटाचें मार्गदर्शन कशें आमी तांकां मान रेस्पेद दितात. देखूनच आयच्या दिसाक आमकां आमचें चालतें जिवीत जिवंक आमचें क्रिस्ती आपोवणें जिवंक आमकां भाव भयणींनो हे आमकां सगळे सांत जे आसात ते आमकां एक नमुनो आनी मार्गदर्शन आमचें भावाटाचें जिवीत जिवंक आदार दितात. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त तें म्हणल्यार ते आपलें जिवीत जियेतना ताणें भाव भयणींनो ह्या आपोवण्याक सोबतात असले जिवीत जिवंक ते सदांच देव बऱ्यांताचें आनी देवाचें कोशेप्रमाणे आपलें जिवीत ते जियेले. जाल्यार आमी ह्या संवसाराची यात्रा करतना आमी सदांच आमचें जिवीत देव बिरांतेचें करूंक आनी सदांच देवाचे कोशेक पयलो वयलो जागो दिवंक गरज आसा. आनी तेंच करूंक आमकां हे सांत आमचें मार्गदर्शन दितना आमकां दोंगुडो जातना उलो करतात. तें म्हणल्यार हें आमचें क्रिस्ती यात्रा आनी आपोवणें आमी जियेतना सदांच देवाची खोशी आमी आमच्या जिवितान पाडूंक आनी देव बिरांतेचें जिवीत आमी जिवंक. आनी आयच्या दिसाक निमणी वस्त ही परबेच्या दिसाक आमकां सगल्यांक सांज जावंक हें आपोवणें दिल्लें आसा आनी आयच्या दिसाक उलो मारलो आसा. जाल्यार हें सांत जावंक आमी सोदतना आमची निमणी वस्त सांता सवी आमकां दिश्टी पडटा. ती म्हणल्यार देवाच्या मोगान ते लासले खरें, पूण होच मोग तेणी आपल्या जिवितान वेव्हारान सेवे चाकरेन आमकां दाखयल्लो दिश्टी पडटा. जाल्यार निमाणी वस्त आमकां मागुया. तें म्हणल्यार आमकां सगल्यांक सांज जावंक हें आपोवणें दिल्लें आसा. ज्या भाव भयणींनो, आमी तर असलेच सांज जातले जाल्यार पयले सुवातेर आमी देव बिरांतीचें जिवीत जिवंक, सेवे चाकरेचें जिवीत जिवंक आनी सदांच देवाक विस्वासी रावन आमच्या आपोवण्याक सोबतात असलें जिवीत जिवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.